नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। केरी आणि मोले चेकपोस्टाचेर सुमार 1200 किल गोमांस केले जप्त। केरी गोमांस प्रकरणात एकल्याक अटक जाल्यार 2 जाण फरार। फास्ट फूड स्टॉलाचेर व्हरपाचे हायस दाखोवन 7 वर्सां सानुल्याचेर केलो लैंगिक अत्याचार। ह्या प्रकरणात 47 वर्सां पिरायेच्या नाराधमाक दिवचल पुलिशेन केली अटक। पुणे उद्देगीक वसणुकेंतल्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांचे आंदोलन प्रलंबित मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार 26 ऑक्टोबराक गुजरातच्या मुखेल कार्यालयात व्हरतले मोर्चा। कामगारांनी दिले शिटकावणी। साकोड्ड्या ग्रामसभेक पंचायत क्षेत्रातले शिक्षण संस्थेक आर्थिक मजत करपाचो घेतलो थाराव, मात खर्चाच्या प्रश्नावेल्यान ग्रामसभा केली तहकूब। मळकणे पंचायतीच्या ग्रामसभेत तापलो लायटीचो विषय। मैदानाची अवतिकाय रस्तो रुंदीकरण विशय आयले चर्चेत। संबंधित अभियंत्याकडेन लायटी विशीं करतलो चर्चा। सरपंचाचे लोकांक आश्वासन। आणि साश्टीमालातल्या वारका पंचायत वाठारात 2 स्कूटरिंग लागलो उजो लागिल्ल्यान जाला लाखांचे लुकसाण। नेमको उजो कसो लागलो कारण जावंक ना स्पष्ट। आता खबरो विस्तारान। केरी चेकपोस्टाचेर बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपाक हाडिल्ले 400 किल गोमांस जप्त केले। ह्या प्रकरणात सोहेल मुबारक वेपारी या 27 वर्साच्या तरणाट्याक पोलिसांनी अटक केली आणि दोगांनी घडणूक थळावेल्यान फुजो काढल्यो। जाल्यार कुणे पोलिसांनी मोले चेकपोस्टाचेर 800 किलो गोमांस जप्त केला। पळयात पुराय बातमी। केरी चेक पोस्टाचेर बेळगांवसान गोंयांत इनोवा कारींतल्यान हाडिल्ल्या बेकायदेशीर 400 किलो गोमांस जप्त केले। ह्या प्रकरणात 27 वर्साच्या सोहेल मुबारक वेपारी ह्या तरणाट्याक अटक केलो आणि दोनूय वांगडी सध्या फरार आसा। बेळगांवसान गोंयांत बेकायदेशीर गोमांस तस्करी जातली अशी माहिती सुत्रां कडल्यान बजरंग दल आनी गोप्रेमीक मेळिल्ली। हे फाटभुंयेर केरी चेक पोस्टाचेर गाडयांची तपासणी करपाक सुरू केल्ली। उपरांत आयतारा फांतोडेर बेळगांवसान गोंयांत येवपी गाडयेन 400 किलो गोमांस पुलिसांनी जप्त केले। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आणि ही काल गाडी बेळगांवच्यान मडगांव वयताली 350 किलो बीफ इनलिगल बीफ घेवन वयताली ती हांगाच्यान। आणि काल आमच्या केरीच्या बजरंग दलाच्या भुरग्यांनी थंयसरी बिफाची गाडी आडायली आणि हीच गाडी आता 2-3 दीस जाले आमकां सतत न्यूज पावताली येवपाची। आयज फायनली ही गाडी आडायली। आणि तुम्ही मागीर पुलिसांक कळयले? हय, पुलिसांक आमच्या केरीच्या भुरग्यांनी पुलिसांक कळयली ही गजाल। मागीर पुलिसांनी बीन हेल्प केली। गाडयेन कितले जाण आसलेले? गाडयेन ते 3 जाण आसले। एकटो मेळ्ळो आमकां, 2 जाण आसले ते धांवले हांगाच्या। वाळपय आयज जी 4 केरी चेक पोस्टाचेर इनोवा कार धरल्या जी कर्नाटका पासींग आसा। 350 किलो गोमांस जप्त केला आणि हे पयल्या फावटी न्ही तर हेच्या पयलीं जवळ जवळ 5-6 फावटी फाटल्या 5-6 म्हयन्यान भरपूर गाड्यो धरल्या आणि प्रत्येक फावट आमी येता गाडी धरता, सीज करता, गाडयो सुटून वयता। पूण फुडें कितें तेजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा, नाल्यार ह्यो गजाली अश्यो चालूच उरता। आनी ह्यो आमी सगळ्यांनी मेळोन हांव बजरंग दल आनी संघाच्या वतीन सरकारा कडेन मागता की कडक एक्शन हे जे कितें चालू आसा तेजेर कडक एक्शन जावपाक जाय। राज्यांत बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक प्रकरण हे दिसान दीस वाडत आसा। येयल्ले दिसा आमकां खबर आसतली की मोठ्या प्रमाणान बेकायदेशीर गोमांस जप्त केल्ले वयता आणि हेतून कसल्याच प्रकारे कारवाई जायना। केरी चेक पोस्टाचेर अशी ही कारवाई जाल्लेली आसा आणि तेतून इनोवा कार ही ताब्यात घेतलेली आसा। हातून एकूण 400 किलोचे गोमांस हे जप्त केलेले आसा आणि तेतून सोहेल मुबारक वेपारी ह्यो 27 वर्साचो रावपी बेळगांव हेका वाळपय पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा। आणि तशेंच तेजेर बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक केल्या प्रकरणान तेजेर केस सुद्दां रजिस्टर केलेली आसा। ह्या वेळार मेळिल्ले म्हायतीनुसार बजरंग दल तशें गोप्रेमीक बेळगांवच्यान गोंयान येवपी एक वाहन येतले अशी ही म्हायती कळीत जाल्लेली आणि तेज्या मागीर तेंच्यांनी लक्ष दिवन आसलेलें आणि केरी चेक पोस्टाचेर शेनवारा सकाळी 4:30 सुमार हे जी वाहतूक करपी जी इनोवा आसा ही पोलिसांच्या साह्यान तेंच्यांनी ताब्यात घेतलेली आसा। ही जी गाडी आसा ही बेळगांवच्यान मडगांव हांगासर वयताली आणि एकूण 400 किलोचे
जे गोमांस आसा आणि त्याची जी किंमत आसा ही 80,000ची आसा। तशेंच हेतून दोग जाणां हे गाडयेच्यान तेंच्यांनी पळ काडलेली आसा आणि जो ड्रायव्हर आसा सोहिल मुबारक मोहम्मद बेपारी ह्यो 27 वर्सांचो रावपी बेळगांव हेका पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आणि गुन्हा नोंद केलेलो आसा। ह्या वेळार गोप्रेमींनी मागणी केल्ली आसा की अशा बेकायदेशीर गोमांस वाहतूक जाता हेचेर सरकारान योग्य ते पाऊल उचलून ठोस कारवाई करपाची गरज आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा। मजगती कुळे पुलिसांनी मोला चेक पोस्टाचेर हुबळीसान मडगांव बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपाक हाडिल्ले 800 किलो गोमांस जप्त केले। जे जाग्यार पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत मोले परिसर जावन तितून मोले गेटीचेर हांगा राती तेंच्यांनी 2 सुमार जो अर्णावळ टू मडगांव जे बिफाची वाहतूक करताली गोमांस ते 800 किलो गोमांस तेंच्यांनी धरलेले आसा। जेन्ना सकाळी एनिमल हजबंड्रीचो जो डॉक्टर येयलो चौगुले अनिकेत चौगुले तेणी हांगा हाडून तेजो पंचनाम केल्लो आसा आनी तेजी मोजमाप केल्ली आसा। जो 800 किलो हे मांस आसलेले ते खाण्या अयोग्य आशिल्लें अशें डॉक्टरान सांगलेलें आसा। आयज तेजी हांगा विल्हेवाट लायिल्ली आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा तेकाय गाडी सकट धरलेले आसा। हे आतां जे बीफ करता जे बिफाची वाहतूक करता ते आतां टेम्पोन बी करिना, बरी बरी अलिशान गाडयांनी ते बीफ वाहतूक करता कारण चॅकपोस्टाचेर कोणी आडोवं जायना जी गाडयेन पूण वासाक लागून ते सांपडटा अशें कळयलें आसा की आयज हेज्यान पयलीं धरलेली ती बरी अलिशान गाडी आसली, आतांय धरली ती झायलो गाडी आशिल्ली, भितर पॅक करून ते हांगा वाहतूक करता। गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर। एके 7 वर्सां पिरायेच्या सांचोली भुरग्याचेर गांठयेंत लैंगीक अत्याचार करपाचो संतापजनक प्रकार दिवचल तालुक्यांत घडला। ह्या प्रकरणात 47 वर्सां पिरायेच्या नराधमाक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। ह्या प्रकरणात पुलिशेन कार लेगीत जप्त केल्या। दिवचल म्हालात काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली। फास्ट फूड स्टॉलाचेर व्हरपाचे हायज दाखोवन 7 वर्सां सानुल्याचेर लैंगीक अत्याचार केलो। ही घडणूक शेनवारा घडली। चलयेच्या आवयन पुलिशेक कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन पाळी वेगळ्या वाठारांतल्या सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकाराक अटक केली आनी ताची कार लेगीत जप्त केली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। एके 7 वर्सां पिरायेच्या बालिकेचेर कारी मदीं लैंगीक अत्याचार करपाची खवदळ घालपी घडणूक दिवचल पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत घडिल्ली आसा। हे विशीं पिडेस्त बालिकेच्या आवयन दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन हे विशीं गुन्यांव नोंद केलो आनी उपरांत बेगोबेग हालचाल करून वेळगे वाठारांत रावपी 47 वर्सां पिरायेच्या सत्यवान हरिश्चंद्र गांवकर ह्या दुबावीत आरोपीक अटक केली। दुबावीत आरोपीन जे कारीत पिडेस्त बालिकेचेर लैंगीक अत्याचार केल्यात ती कार लेगीत दिवचल पुलिशेन जप्त केल्ली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा फांतोडेर दिवचल पुलिशेच्या टिमीन ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा। लैंगीक अत्याचाराचो हो किळसवाणो प्रकार शेनवारा राती 9:30 ते 11 वरां मेरेन घडिल्ल्याचो अदमास आसा। दुबावीत आरोपीन पिडेस्त बालिकेक आपले कारीत बसून एका फास्ट फुडाचेर व्हेली। थंयसरल्यान परत घरा येतना वाटेत कार थांबोवन दुबावीत आरोपीन पिडेस्त बालिकेचेर नाका ते लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो आरोप आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुबावीत आरोपी सध्या पुलिशेच्या बंदखणीत आसा। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलची पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी BV आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शनाखाला दिवचल पुलीस ह्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। कुणय उद्देगीक वस्तुकेंतल्या कॅडिला कंपनीच्या कामगारांनी फोंड्या आंदोलन केले। कंपनी थळाव्या लोकांच्या बदला भायल्या राज्यांतल्या कामगारांक नोकऱ्यो दिता। सध्या नोकरी करपी कामगारांचेर कंपनी अत्याचार करता।
पगार वाढ तशेंच हेर मागण्यो प्रलंबीत आसात, देखून कंपनीन ह्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार येता ते 26 ऑक्टोबराक गुजराताक आशिल्ल्या मुखेल कार्यालयात मोर्चा व्हरतले म्हणून कामगारांनी शिटकावणी दिल्या. आयज आमची 2 वर्सां जाली आमचो COD पेंडींग आसा. मागीर दुसरे आमचे COD पेंडींग आहा 2 वर्सां, त्या खातीर आमी प्रोटेस्ट केल्ले. लास्ट टायम आमी आझाद मैदानाचेरूय केल्ले. सो आमचे खुबशे इश्यूज आसा कंपनीन. टोटल डिमांड कितले? टोटल डिमांड आमचे तशे खुबशे डिमांड आहा, पूण मेजर आमी डिमांड घेतलेले आसा ते 13 आसा. सो हॅरेसमेंट आहा इवन प्रेसिडेंटाक, सो लास्ट 5 years. मागीर आमचो चार्टर ऑफ डिमांड पेंडींग लास्ट 2 years. मागीर आमचे कॅन्टीन बीन आसा पळय न्हू, सब स्टँडर्ड फूड, कळ्ळें न्हू. एम्प्लॉइजांक खूब आमचे एसिडिटी हेचे बीन प्रॉब्लम जाल्लो आसा, इंडायजेशन बीन. मागीर आमचो सडनली जो पळय लास्ट 25 years आमचो 25-30 years ब्रेकफास्ट बीन चालू आसलो इवनिंग, तो सडनली आमचो स्टॉप केला फोर्सफुली. सो तो आयज पर्यंत आमच्या भुरग्यांक मेळना. मागीर ती आमची मंथली मिटींग जाताली कॅन्टीन कमिटी, सो तिवूय स्टॉप केल्ली आसा. एज्युलेक्स प्लांटार आमचो ब्रेकफास्ट आसा, तेंचोय ब्रेकफास्ट आमचो स्टॉप केल्लो आसा. OSD म्हणून आमचो एक प्लांट आसा, OSD 2 म्हणून, थंयसर पंचिंग स्टेशन जे आमी सेटलमेंटान उलयल्ले, त्या सेटलमेंटा प्रमाणे सेटलमेंट जाल्या उपरांत जे आमी ठराव घेतलेलो तो आमचो बायपास करून ते थंयचेच पंचिंग मशीन बीन हालोवन थंयसर आमकां प्रॉब्लम क्रिएट केलो. सो लॉंग सर्वीस एवॉर्ड आमकां मेळटा, 5, 10, 15, 20 वर्सांचो लॉंग सर्वीस एवॉर्ड. तो टायम टू टायम आमकां त्या टायमार आमकां मेळना, त्या टायमार एप्रिसिएशन ना. वर्स देड वर्स काडटा ते दिवपाक. सो मेडिकल फॅसिलिटी आमकां सारकी मेळना. नायट शिफ्ट हेचे बीन मेडिकल अटेंडंट बीन आसना. सायलंट रॅली आमी ठरयल्ली, त्या प्रमाणे सायलंट रॅली आमी केल्ली आसा प्रोटेस्ट. आनी मुखार कितें आसा प्लॅन? मुखार आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसा आमचो की हेडक्वॉर्टराक वचपाची गुजरात आनी थंय प्रोटेस्ट करपाचो. गुजरात वचपाचो? गुजरात. केन्ना पर्यंत वयतले? आमी 26 प्लॅन केल्लो आसा वचपाचो. ऑक्टोबर? 26 ऑक्टोबर. त्या प्रमाणे आमी थंय इन्व्हिटेशन करतलो. कितले स्टाफ वयतलो? आमचो लोकल स्टाफ 160 सुमार आसा. सगळो वयतलो? सगळो वयतलो. गुजरात अहमदाबाद आसा. आमी 26 तारखेच्या ऑक्टोबर आमी प्लान केला थंय हेडक्वॉर्टरा कडेन एक व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें. आनी थंय जे आमचे ट्रेड युनियन सेंटर ऑफ इंडिया जे सेंट्रल युनियन आसा त्या युनियना मार्फत ते एप्लिकेशन वयतले आनी तेंचो आमकां ते झाला फूल सपोर्ट मेळटलो अशें. आयतारा साकोर्डे वाठारांतली ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक पंचायत क्षेत्रांतले शिक्षण संस्थेक आर्थीक मजत करपाचो थाराव घेतला. खर्चाचे वावचरा वेल्यान थळाव्यांनी प्रश्न विचारिल्ल्यान सरपंच संजना नार्वेकार हांणी ग्रामसभा तहकूब केली. मात उपरांत खर्चाचे वावचर ग्रामसभेक सादर करतले अशें आश्वासनूय सरपंचान हे वेळार दिलें. मी जो शिक्षण संस्थेक जो पैसे दिता पळय तो कितें तुमचो पंच कितें अनपड मी कितें आसा? कित्याक प्रत्येक पंचायती तर्फे एक हें दिता फंड दिता तो ताका खबर ना काय? पळय कितें आसा न्हू, हांव क्लियर सांगता. म्युनिसिपलाच्या फंडा विशयी जो विशय आसा, पंचायतीचें एक बजेट जाता, ह्या लोकांक तें खबर ना. ताका एज्युकेशनाक आमी 50,000 रुपया दवरल्या आनी त्या प्रमाणे ज्याचें एप्लिकेशन येता ताका आमी फंड्स दिता. एज्युकेशन आसतलें, डिजास्टर्स मॅनेजमेंट आसतलें, मागीर आनी कितें हाका फंड दिवपाची प्रोविजन पंचायत बजेटान एप्रिलान बजेट ग्रामसभेकूच एप्रूव जाता. पूण पंचाक खबर आसना काय म्हणटा? आयज तुमचो एक पंचाक अनपडपणां केल्याशी ताका खबर ना आसूं शकता, आसूं शकता ताका खबर ना आसता. ताका अभ्यास करपा जाय. नवो पंच आसा तो. कंटिन्यू करता आनी ना जाल्यार टायम मेळना जाल्यार खंयची डेट ती तुमकां सांगता. ग्रामसभा एक सेकंड. ही जी ग्रामसभा आयज 5 ऑक्टोबराक जी तुम्ही अर्ध्या वाटेचेर जी उरली बिकॉज ऑफ अनसर्टनिंग आन्सर जी तुम्ही करपाक शकली ना ती तुम्ही फुडल्या आयतारा करतले. जर करपाक ना
मोळकणे पंचायतीच्या ग्रामसभेत लायटीचो विषय तापलो. पंचायत वाठारात दिसाक 6 ते 7 फावट लायट वता. मात हे विशीं कागाळ करतलो जाल्यार संबंधित अधिकाऱ्यांकडेन संपर्क जायना. पंचायतूय हातून लक्ष घालिना अशें थळावे सांगतात. हे विशीं संबंधित अभियंत्यांकडेन चर्चा करतलो म्हणून सरपंचान आश्वासन दिला. ग्रामसभेत मैदानाची अवतिकाय तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचोय विशय चर्चेक आयलो. मळगणे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत 3 म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली. लायटीच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभा तापली. पंचायत वाठारांत दिसाक 6 ते 7 फावट लायट वता. देखून वीज खातें लोकांक बरी सेवा दिवपाक अपेक्षीत थारला. लायट गेली जाल्यार संबंधित अधिकाऱ्यांकडे संपर्क जायना. पंचायतूय हातून लक्ष घालिना अशें थळावे सांगता. ते भायर संबंधित प्रशासनान दुर्लक्ष केल्यान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या मैदानाची अवतिकाय जाल्ली आसा. तशेंच रस्तो रुंदीकरण अशा हेर विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. लायट पावसां इतली बरी आहा की म्हाका केन्ना अशें करून आतां सप्टेंबर ऑक्टोबर आतां 6-7 फावट लायट गेली जाल्यार कोणाक फोन मारपा आमी. एक नंबर आहा तेंगेलो ही नंबर आहलो जाल्यार आमी रिव्यू मारता फोन. समज तो फोन लागना जाल्यार कोणाक मारूंक पडला आमी आमचे तेंका लागतलो तेंगे फोन म्हणटा लागना. ऑफिसां कोण हे रिस्पॉन्सिबिलिटी मनीस आहाय न्हू हिंगा तेंगे तो नंबर लागना जाल्यार कोणाक फोन करपाचो. पंचायत हेका सरपंच म्हणटात ना तुमी तेंका माराय न्हू आम काय करू शकना म्हणटा ते. एटलिस्ट जे इश्यू आसता गांवांत बारीक 6-7 फावट लायट वयता आनी जे भुरगीं बीन आहाय तांकां मागीर कितले त्रास तेदोन कितें करपाक गांवच्या लोकांनी. म्हळ्यार आमी ताका सांगलें अशें करून ग्रावंड मेंटेन करूं आमगेलो एसएजी दिली म्हणटा आनी थंय त्या ग्रावंडा परिस्थिती एक फूट काडटा चोयता तेन्ना तोंड म्हळ्यार खेळपाक मेळटा भुरग्यां न्हू. आमी खेळना जावं आमकां ग्रावंड आहा बारीक मुखार आहा आमगेलो हो बारीक भुरगीं आहाय ते बेश्टी क्रिकेट खेळटाय तांकां तो ग्रावंडार येना ती खेळपाक. मोबायलाचेर रावप पडलें भुरग्यांक ऑप्शन आहा हेंच ऑप्शन भुरगीं आतां मोबायलाचेर रावपाचें आनी खेळपाक तुमकां जी गांवांत हें जावपाय सुदारप जावपाय तेंय जायना. गावात लायटीचो प्रश्न आसा. लायट वता तेन्ना संबंधित अधिकारी फोन घेनात अशी लोकांची कागाळ आसा. हे विशीं आपूण संबंधित अभियंत्याक आफोवन तांचे कडेन चर्चा करतलो अशें आश्वासन सरपंच राजेश गांवकर हांणी दिलां. जे खास करून लायटीचो जो गांवाक लायटीचो प्रॉब्लम आसा लायटीचे लायनमॅनाची जी कमतरता आसा ती लोकांक पावना आनी तेंचें म्हणणें कितें आसा की रातचे लेट लोकांक सपोज लायट गेली जाल्यार फोन केले जाल्यार 2 म्हणजे ST आनी LT ही 2 बायफर्केशन आसल्या कारणान ते आमचे सामान लोकांक कळनाय बी आनी लोकांक रिवण वा आमचे सबस्टेशन जे आसा ते पयस आसल्या कारणान तांकां एरिया पयस आसल्या कारणान तांकां पावप जायना. पूण तरी आसतना हांवें तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यांनी स्वताक जे हांकां जावं लायनमॅनाक तेणी फोन करपाचो प्रयत्न केलो. फोन केल्यार सुद्दां ते उखलना लागल्यार सुद्दां फोन ते घेनात किंवा तेंगे फोन कायम चडसो बंद आसता अशें तेंगे विशय आसले. सो हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिला की कांय दिसांनी भितर किंवा कन्सर्न जे कोण आसा तांकां हांगा आपोवन हांव तेंचे कडेन विशय मांडपाचो तांकां हें केला. आमकां सबस्टेशन ना म्हणजे आमकां कितें आसा आमकां फक्त पावसा दिसांनी 1-2 लायनमॅन रातचे धापरे उरताले. आमकां रिवण जें आसा रिवणाच्यान आमकां स्टाफ पयलीं येतालो. सो आतां ते थोड्या दिसा खातीर आमकां एक 4-5 म्हयन्याक ते आमकां एक रातचे दवरताले पूण आतां तेवूय बी तेणी केल्या. पूण हांवें कालच फोन करून हे कडेन रिक्वेस्ट केला की आमकां परमनंट रातचे डेली 2 जाण 12 पर्यंत तरी आमकां लायनमॅन दवरचे म्हणून एक रिक्वेस्ट केले कडेन आमचे कितें तो एग्री जाला. सो आतां हांव तेजे पयलीं लोकांक एक आपोवन लोकांची कितें डिफिकल्टी आसा तो तेंचे कडेन मांडपाचो हांव प्रयत्न करतलो. हो आमचो पारंपारीक जरी ग्रावंड आसलो आयज तो आमचे कडेन पंचायती कडेन साफ करपाक जायना. म्हणजे एक्चुली सांगपाचें म्हणल्यार हो ग्रावंड पयलीं स्कुला कडेन आसलो. स्कुलान तो हँडओवर पंचायती केलो आनी पंचायती तर्फे हो ग्रावंड आमी SIG कडल्यान तो मेंटेन करून बरे प्रमाणात सुसज्ज करून घेतलो. पूण आयज कितें जालां तेका परत पंचायतीचे रेवेन्यू कमी आसल्या कारणान आमकां तो परत निवळ करपाक शक्य ना. आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमकां सांगता की आमचे जे ग्रावंड आसात जे आमचे अंडर आसात ते आमी खंयचोच जो ग्रावंड आसा गोंयभर आमी पावसाक ते ग्रावंड निवळ करना. त्यामुळे तरी आसतना आमचे रिक्वेस्टा खातीर तेंचो जो स्टाफ आसा तो आमी बारीक करून आमच्या भुरग्यांक खेळपाक सवलत करून दिता. पूण हांगा आमचे तण जास्त जाले म्हळ्यार भुरग्यांक खेळपाक मातशें दुसरो ग्रावंड नासल्या कारणान प्रॉब्लम जाता. पूण तरी आसतना हांव आमचे जे कोण डिपार्टमेंटाचे तेंगे कन्सर्न आसा तांकां रिक्वेस्ट करतलो की आमकां तो ग्रावंड आतां निवळ करून दी. पूण पावसाक तर तांकां शक्य निवळ करपाक ना अशें तेंचें म्हणणें आसा. रोड वायडनींग कशें आसता पळय एज पर कोर्टाचे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आमकां तेणी हें केलां सांगलां की बाबा अशें तांकां परत प्रश्न केलो की आमचो जो एडवोकेट आसा की बाबा खरेंच हो आमकां गांवाक तें बंधनकारक आसा काय म्हणून. पूण तेणें आमकां सांगलें तितून भितर काही कॅटेगरी आसात आनी ते कॅटेगरी भितर A, B जर तुमी बसना जाल्यार C कॅटेगरी जर तुमी बसतले ते बसतले. म्हणून त्यामुळे आमी कितें केलां
जे प्रत्येक जे कमर्शियल जे आसा ते तांकां नोटीस काडले कडेन आसात पंचायतीन आनी तांकां सांगलां की बिफोर 1994 पयलीं कोणा कडेन जे डॉक्युमेंट आसात ते तांणी सबमीट करपाचे. ते प्रमाणे कोणा आमचो हेतू काय ना की डिमॉलिशन करपाचो जाता तशें काय ना, फक्त कितें एज पर हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे तांकां नोटीस सगळ्यांक सर्व केले कडेन आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. साश्टी वार्का पंचायत वाठारांतल्या चर्चीच्या फाटल्या वटेन 2 स्कुटरींक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्यो दोनूय स्कुटरी विनंती कोलकार हांच्यो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. उजो लागिल्ल्यान लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. स्कुटरींक उजो कसो लागलो ताचें कारण मात अजून स्पश्ट जावंक ना. राजधानी पणजेंतल्या भौशीक येरादारी तशेंच येरादारी वेवस्थापनाचेर लक्ष दिवप गरजेचें आसा. प्रवाशांक व्हरपी कांय बशींची सामकीच वायट स्थिती जाल्ली दिसून येता. हाका लागून प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटात. इतलेंच न्हय जाल्यार बस स्टँडाचेर कोयराचोय प्रश्न उप्रासला. तशेंच नो पार्किंगेंत गाडयो पार्क केल्ल्यो दिश्टी पडटात. दुसरे वटेन पणजेंतल्या कांय इमारतीं भायर एसींतल्यान उदक फुटपाथाचेर गळटा. हाका लागून फुटपाथा चलून वचपी लोकांक हाचो त्रास जाता. ह्या प्रश्ना विशींची कांय चित्रां गोवा कॅन ह्या एनजीओन उक्ताडार हाडल्यात. वास्को नव्या होलसेल नुस्तें मार्केटाचे ऑक्टोबराच्या निमण्या सप्तकांत उक्तावण जातलें अशी म्हायती वास्कोचो आमदार आनी एसजीपीएचो अध्यक्ष दाजी साळकार हांणी दिली. एसओपी निविदा जारी केल्या तशेंच नितळसाणे विशींची निविदा जारी करतले अशें आमदार साळकार हांणी सांगलें. मार्केटाचो काल कॅन्टीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट आयलो. आमी 2 दिसांनी क्लिनिंग मेंटेनन्स करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट येता. सो लास्ट टायम मिटिंगेन आमी डिसायड केलें की ह्यो दोनूय गोश्टी घालून जातकूच करया. अदरवायज यू वील स्टार्ट द मार्केट आनी इट वील रोखडोच गट्टी जातलो. कित्याक ताका टॉयलेट्स बी बरे आसा. वी हॅव गूड फिक्चर्स आनी बरें हें केलां. सो फॉर फॅसिलिटी म्हणजे कोण येता घेवपाक तांकांय बरी फॅसिलिटी मेळची. सो दोनूय MLA मडगांवचो आनी फातर्डेचो तांचे एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की ह्यो दोनूय पयलीं टेंडर 32 एजन्सीज ऑन बोर्ड घे आनी मागीर स्टार्ट कर. So by this month end, I think so both agencies will be finalized and will start. अजून डेट फिक्स केला. अजून डेट फिक्स केला. हे तो टेंडर काल एकूच आयला तो. आता एक फाल्यां एक. दोन्ही आता मडगांव आख्या वाठारांत Z² मल्टीप्लेक्स सिनेविशान कॉम्प्लेक्स ह्या थिएटराचें उक्तावण भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांचे हस्तुकी जालें. सिनेविशान एक अत्यंत बरें थिएटर. म्हाका चड याद उरता कित्याक ह्या थिएटरांतले पयले दिसा जेन्ना लॉन्च जाल्लें हें थिएटर त्या दिसा पिक्चर जें जाल्लें ती काश्मीर किकली तें पिक्चर हांवें रातचो शो पळयल्लें. ते शांतीलाल कुशालदास आनी ताजो चलो विनोद ताज्या नांवान तें थिएटर शांतीलालान तेन्ना बांदिल्लें. तेन्ना एजिटेशन बी खूब जाल्लें. तो सगळें काबार जावन तें थिएटर स्टार्ट जालें. आज बाब प्रवीण साठ्यो म्हणजे आमचो थिएटर म्हटलें आनी पिक्चर म्हटलें की दोळे मुखार येता तो अण्णा साठ्यो. कोण वता ताका प्रिमियर फुकट पयशे बी घेवप ना. ही अण्णाची स्पेशलिटी आशिल्ली. खंय काणकोण धरून खंय कितें आसलेलें ते अण्णा म्हऱ्या वताले पिक्चर मागपाक. ते थंय ताजो हात धरपी कोण नाशिल्लो. आनी ताका ताजे भाव आमचो सुरेश आनी उमेश हे ताका सदांच ताजे बरोबर फाटल्यान रावन ताका ते सपोर्ट करताले. सोशल काम म्हणटा ते अण्णा करतालो. ते दोगी जाण धंदो सांबाळटाले. गोंया भितर थिएटरां म्हणली की जाटये फॅमिली आनी तेंच्यांनी अजुनूय इतल्या वर्साचो आपलो ब्रँड जो आसा तसोच दवरला. एक वेळ म्हाका दिसता गोंयची सगळीं थिएटरां तेच चलयताले. कॅश्यू इंडस्ट्री जाटयेक कोणूच अजून कॉम्पीट करपाक शकले ना. त्या प्रमाण वेगवेगळे जरी फिल्मा भितर थिएटरां आयलीं आसत जाल्यार जाटयेन सदोदीत आपलो ब्रँड जो आसा तो मेंटेन केल्लो आसा. आज तांच्यांनी कारण एक वेळ आसलो की विशांत म्हणल्या नंतर मडगांवचें नंबर 1 थिएटर म्हाका याद जाता. आमी भुरगेपणान केन्ना येताले विशांत म्हणजे नंबर 1 थिएटर. आज परत एकदां तांच्यांनी मल्टीप्लेक्साच्या रुपान कारण व्हडलीं थिएटरां आतां तशीं चलना आनी त्यामुळे धाकटीं थिएटरां करून तातूंतल्यान लोकूय क्रावडूय बरो येता आनी क्वॉलिटी मेंटेन जाता. आनी तांच्यांनी आज ही दोनी ताचें उद्घाटन केल्लें आसा आनी त्यामुळे तेंची वेगवेगळ्या हातूंतल्यान एक लोकांक बरी सेवा दिवप. आनी तांच्यांनी आतांच उलयतना म्हणलें की हें दिता आसतना रिजनेबल रेट जो आसा तो चार्ज करून सामान्य मनशाक सुद्दां फिल्म पळोवपाक मेळपाक जाय. कारण आमी आज पळयतात की खूब जाण आतां घराच हे एखादें मुवी पळोवपाक जाय जाल्यार मल्टीप्लेक्साच्या हातून आपल्याच त्या मोबायलाचेर पळयतात किंवा टीव्हीचेर पळयतात. पण जो आनंद थिएटरान वचून पळोवपाक मेळटा तो थंय मेळना. सिनेविशान ते मडगांवचे एक आयकॉनीक अशें एक थिएटर आशिल्लें
आनी आमी सगळ्याच जाणा की जातीय फॅमिली ह्या लायनी भितर म्हणजे मुवी थिएटरा भितर ते पयली पासून आसा. अण्णान आमी आमकां सगळ्यांक याद जाता ती अण्णाची तांणी हे सुरवात केले आनी आज पळोवपाक गेल्यार 13 स्क्रीन्स जशें प्रवीणान सांगलां 13 स्क्रीन्स आज तांच्यो आसात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी बरें दिसता की आज हे थर्ड जनरेशन आज प्रणव हो आज थर्ड जनरेशन रोहीत जावं हे सगळे थर्ड जनरेशन जे आज यूथ आसा ते बी तांच्या बापायन नाल्यार आज्यान स्टार्ट केल्ली जे बिझनेस आसा तातूंत ते फुडें सरतात आनी बऱ्यापैकी सक्सेसफूल जावन दाखयतात. हे म्हाका दिसता सगळ्या आयच्या युथांक एक इन्स्पिरेशन कशें की खंयचोय बिझनेस सपोज आपली धडाडी आनी आपले सिन्सियरिटी असली जाल्यार आमी खंय कसलेय शिखर गाठूंक शकता. हांकां सगळ्यांक हांव मुद्दाम वेलकम करता आनी स्वता आज टायम काडून आयतारच्या दिसा ह्या इनॉग्रेशन आयल्या बद्दल हांव तांच्या मनापासून आभारी आसा. आनी ह्या विशान थिएटर ज्याचे हिस्ट्री आसा आमी 1998 भितर घेतिल्ले आनी 2012 भितर हे तेन्ना ते 750 कॅपॅसिटी आशिल्ली ती आतां आमी धाकटी करून 217 आनी 166 आनी 217 कॅपॅसिटी केल्ली आसा. आनी मडगांवकारांक आनी साऊथ गोवाच्या सगळ्या लोकांनी हाचो लाभ घेवचो आनी हाजे रेट सुद्दां रिजनेबल आसतले आनी हाजी क्वॉलिटी वील बी ऑन पार विथ एनी गुड मल्टीप्लेक्स इन द होल ऑफ द कंट्री. दिवचलच्या कृष्णानगर वाठारात भर लोकवस्तीत बिबट्याची दहशत वाढल्या. या बिबट्यान कांय सुण्यांक लेगीत खाल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या. देखून थळावे लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं या बिबट्याक धरपा खातीर राना खात्यान सांपो लायला. फाटल्या कांय दिसांसावन दिवचल म्हालांतल्या कृष्णानगर तशेंच गोविंदनगर वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीत भोंवतना कांय जाणांच्या नदरेक पडला. बिबट्यान ह्या वाठारांत आशिल्ल्या पाळीव सुण्यांक खाल्ल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्या बिबट्याक धरून आमकां भयमुक्त करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. 4 दीस पयलीं हांगासर अशी म्हाका फोन येयलो भुरग्यांचो आनी भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की हांगासर बिबटो भोंवता म्हणून. मागीर आमी बिबटो भोंवता मागीर रोखडेच RFOक आमी कंप्लेन दिली आनी RFOन इमिजिएटली एक्शन घेवन तेंच्यांनी हांगा पिंजरो लायिल्लो आसा. हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता कितें की हांगासर वॉकिंग लोक खुबशे वयता मॉर्निंग आनी इवनिंग. सो सद्याक तरी तेंच्यांनी वॉकिंग येवपाक जायना आनी आपल्या भुरग्यांच्या सेफ्टी ती भुरग्यांक मातशी सांबाळ. कितें जावं शकता इन्सिडंट सेफ्टी दवरपाक हे इम्पॉर्टंट आसा. RFO आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राय करता ताका धरपाचो. सद्याक तरी अजून ताका धरूंक ना. सो आयजूच ताका घातलेलें आसा फॉरेस्टान येवन हे पिंजरो बसयलेलो आसा ताका. म्हाका एक सांग पळय कोण कुत्र्यांक बी व्हेले आसा हांगासर एक आमचे लोकल घर आसा पळय तेंच्या घरान भितून येवन तेंनी कुत्र्याक व्हेल्लो आसा रातचे 3:30 सुमार. न्ही हो एक्झॅक्ट खंय दिसलेलो पयलीं हांगा कृष्णानगरांच्यान गोविंदनगर वयता. गोविंदनगरांच्यान तांणी जम घेतली पळय तेन्ना ते भुरगे ते आकाशदिवो करताले. त्या भुरग्यांनी तांकां पळयलां. ते आय विटनेस आसा भुरगे तेंच्यांनी पळयला तो बिबट्या. आमची मागणी आसा फॉरेस्टा कडेन कितें जाता इतले बेगीन तेंच्यांनी ताका धरून व्हरपाचो हीच आमची मागणी आसा. हांगा कमीत कमी 150च्या वयर आसा घरां. रातचे आमी न्हिदलेले 3:30 आमचे कुत्र्याक व्हेलो. मागीर आमी उठले बीन तेणीन आड्डे घातले. मागीर आमी उठले मागीर बडी बीन घेवन आमी हांगा थंय भोंवले. मागीर आमकां मेळोंक ना. पूण बिबट्यानूच व्हेलो म्हणटा. हय तुमी पळयला बिबट्या ना आमी पळोवंक ना पण तेजे पंजे आसा थंय. लागले दिसलेलो कोणाक दिसलेलो ना 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 कोणाक दिसूंक ना पूण हांव डायरेक्ट तो गेलो व्हेलो तेणी कुत्र्याक उखलून गेलो म्हणजे मारलो ताका आतां. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.